प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत रितीन तुजे आनी म्हजे भितर आसा तो देव. तो आमकां केन्नाच निराश करना, तो आमकां केन्नाच हताश करना. कित्याक तेचे वरवीं सामर्थ्य आमकां मेवता, तेचे वरवीं शक्ती आमकां मेवता. तेची शक्ती सगळ्या संवसाराक हर एका ल्हान व्हडल्याक मेवता. आमेन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन वर्ते आनी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रासांत आलावात्र मासे खेमांत रोको काकी राबा शाखा रिवा शात्रे मासो तोरोको मोंदोरो बोतेरे केमांतो अगित्र मासोंद्रो वोत्र बासे केमारा काती लाबाशा रिका शोंदेले वे केमांद्रो बाकी बारो रे केमातो रोकोती लावाता लिब्रा शोंदा लावात्र मासे केत्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. जो 13वा अध्याय आणि 34वी ओळ आमकां सांगता, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. आणि हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारांत धाडला. आणि जेजू क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केला की ताणें आपणाकूच आमचे पासत संपूर्णकायेन रितो केला. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, व्हड किंमत दिवन ताणें आमकां विकती घेतल्यान. व्हड किंमत दिवन तो मोग आमचे भितर आसा. तो मोग देवान आमचो केला. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, एक स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच मोग तुमी एकामेकाचो करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, मोग ह्यो वर्तो आसा. मोगा वरवीं सगळें घडोवन येता मोगाच्यान. जर खरो मोग आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमी कोणा पासूनय कितेंय करूंक शकता. कित्याक मोगाक लागून. देखूनच देवाचें उतर सांगता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो कर. देवाच्या मोगाक शीम आनी मेर ना. देवाच्या मोगाक कंडिशन ना, अटी नात. तेच भाशेन देव सांगता, स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, तुमी तसोच करात. कुटुंबान, शेजाऱ्याक, वाड्यान, गांवान मोगा वरवीं सगळें बांदून येता. मोगाच्या भाव भयणां, तो मोग वर्तो आसा. मोगान जियया, मोगान रावया, मोगान एकामेकाक सजमून घेवया. ओ हालेलुया. मोगान मोग आनी मोग. मोगान हे गितान देवाक वाखाणुया, देवाची स्तुती आनी आराधना करूया. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. तुझे नाव उच्च आहे का समजा देवा, तुझेच नाव, तुझे बगर आणि कोणाचेच नाव उच्च आहे ना असं. तूच असं आहे माझ्या दुनिया, तूच असं आहे. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. आमची दोन्ही हात वर उभारून या वेळा देवाक दिन वाचूया, त्याची महिमा गाऊया. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा. पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा.
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Uba shindala vatra maseria la 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 la. Uba shandala vatra lande. Uma shandala vasama ke he maro ko bikatala ke lastro kosha ke mantra la kara. Uya ver hath वर भरून देवाचे नावांग उचाई दिया. Obra shandala vasamandreria la la la. Oh hallelujah. Oh ma shandala vaseria. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh ma shandala vasrandale. Oh thank you Jesus. हालेलुया. थँक्यू जीसस. या दिसापासून ह्या वेळापासून तुझी कृपा तुझी ताकद आमकां सांबाळता हर एक दिसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या देवाचे उतर घेऊया खेरीज भाशेन. जुवांवाचो 12वर आणि 26वर. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 26. आणि थंय देवाचे उतर ह्या भाशेन सांगता. कोणूय म्हजी सेवा करत चलता जाल्यार कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. सो खेरीज भाशेन हय देवाचें उतर आमकां सांगता, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो हय एका देवाच्या आज्ञेची एक हय आमकां लायन दिसता. ती म्हटल्यार कोणी खंयच्याय मनशान कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हटल्यार कोणूय देवाची सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय म्हणटा. सेवा करूच्या आदी पवित्र पुस्तक म्हणटा पाटलाव करूंक जावो. आमेन. सेवा मागीर पूण पयलो पाटलाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जाणा बाबा, जायतीं जाणां आमी सेवा करता आनी पाटलाव करना ना. जेजू क्रिस्ताचें उतर कितें म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो पाटलाव करूंक जावो. पाटलाव म्हटल्यार कितें? पाटलाव म्हटल्यार जशे जेजू क्रिस्ताचे गुण आसले तशे आमचे गुण आसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जसो जेजू क्रिस्त जाल्लो तसो आमी जालोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. एका म्हणटात पाटलाव. पळयात जायते जाण आमी आमच्या जिवितान जेजू आमकां जावो प्रॉब्लम ना न्हू. जेजूची सेवा करूंक सगळेच जाण सोदतात. आयज पासून न्हू जायते जाण आसात आमच्या चर्चीन, आमच्या गांवान, आमच्या फिगोर्जीन न्हू जायते जाण जे अशे आसात जी सेवा करतात. बऱ्या प्रमाणे ती सेवा करतात. आपणाक जाता ते भाशेन ती सेवा करतात पूण पाटलाव करनात. प्रेज द लॉर्ड. पयलें सेवा करूच्या आदी देवाचो पाटलाव जावो. कित्याक जर पाटलाव ना तर तुवें कितली जरी सेवा केली तर ती सेवा पुरी जायना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जर देवाची सेवा करूंक सोदताय तर तेजो पाटलाव. प्रेज द लॉर्ड. म्हणल्यार तेज्या फाटल्यान चलोंक जाय. खूब गरजेचें आसा. जर तूं देवाची सेवा करताय जाल्यार तेज्या फाटल्यान जर चलनाय ना तर कांय फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा पळयात हें जिवीत आसा.
आनी जिवितान आमकां देवा सारकी जावंक आपयल्या. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमकां आज्ञा पाळूंक जायनासल्यो त्या वेळार देवाच्या एकल्या पुतान जेजू क्रिस्तान आज्ञा पाळून आमकां दाखयली आनी तेजे वरवीं आनी तेच्या मोगाक लागून आयज आमकां तेचे फाटल्यान चलोंक जाता. तेच्या फाटल्यान आमकां चलोंक जाता. खूब म्हत्वाचें आसता बाबा देवा वांगडा चलोचें. खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें आसा. पळयात जायतीं जाणां न्हू बाबा देवा वांगडा आसात पूण देवा वांगडा चलना. चलोवचें म्हटल्यार एग्जॅक्टली कितें? चलोवचें म्हटल्यार देवाच्यो आज्ञा सांबाळच्यो. पळय जायतीं जाणां आमी चलता पूण तेज्यो आज्ञा सांबाळना. आनी हय तर जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट तेणी पाटलाव करूंक जाय. फर्स्ट पाटलाव उपरांत पळय कितें म्हणटा. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. ही गॅरंटी दिता जो कोण म्हजी सेवा करता तेणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी अशें केल्या उपरांत जेजू क्रिस्त अशा भाशेन आमकां ऑथॉरिटी दिता आनी अशा भाशेन जागा आमची कन्फर्म करून दाखयता. ती म्हटल्यार जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. आमेन. जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो म्हूण कन्फर्म करता. पळय उपरांत कितें म्हणटा? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जंय आसा थंय म्हजो सेवकूय आसा. उपरांत पळय कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार इम्पॉर्टंट कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हय आनीक कितें तरी एक स्टेप मेळत रावतात आमकां. फर्स्ट कितें सांगता? जर कोणूय कोणाक जर म्हजी सेवा करूचो आसा जाल्यार तेणी म्हजो पाटलाव करचो. म्हटल्यार आपल्यो आज्ञा सांबाळच्यो, आपल्या आज्ञेन चलोवचें. आनी उपरांत कितें म्हणटा? जर आतां आमी तेच्या फाटल्यान चल्ल्या न्हू. आतां जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? थंय अशें केल्या उपरांत ताका इमिजिएटली एक जागा मेवता. ती म्हटल्यार जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार ज्या सुवातेचेर तूं वयता थंय सुवातेचेर जेजू आसा. आमेन. डावट धरिनाका. जेजू आसा. जेजू त्या सुवातेचेर आसा ज्या सुवातेचेर तेचो सेवक आसा. आमेन. केन्ना डावट धरिनाका. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगला जंय वयतले थंय हांव आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो पवित्र आत्मा जंय तुमी वयता थंय आसा. थंय डावट धरूं नाका. तुमी अशें म्हणूंक नाका जेजू म्हाज्या वांगडा ना. जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो जेजूचो आत्मो आसा. पळयात कितें म्हणटा? जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. उपरांत कितें म्हणटा? कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप ताका कितें दितलो? मान दितलो. हय एक मनीस मान दिना. हय दुसरो कोण मान दिना पूण म्हजो बाप मान दितलो. म्हटल्यार सर्गीच्या बापायचो मान कितलो व्हडलो आसतलो. आमेन. पळयात मनशांचो मान जर पळयला जाल्यार कितें तरी आमकां मेवलें वा कितें तरी आमी बरें काम केलें वा आमच्या कंपनीन वा आमचे खंय आमच्या फिगोर्जेन आनीक खंय जर आमकां बरें काम केलें जाल्यार आमकां कितें मेवता? मान मेवता न्हू. सगळे सामकार मान मेवता. सगळ्या सामकार आमचो सत्कार केलो वयता. सगळ्या सामकार आमचो तुरो दिलो वयता. सगळे सामकार आमकां क्लॅप वाजोवन टाळयो मारल्यो वयतात न्हू. सो पळयात इतको व्हडलो मान आमकां ह्या संवसारान मेवता जाल्यार सर्गीचो बाप कितलो व्हडलो मान दितलो बाबा. प्रेज द लॉर्ड. कितलो व्हडलो मान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलो व्हडलो मान दितलो. आनी पवित्र पुस्तक तेच सांगता. पवित्र पुस्तक तेच सांगता सगळ्यान व्हडलो आमकां मान मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यान व्हडलो मान. जो मान केन्नाच कोणें तुका दिवंक ना तसलो व्हडलो मान तुका मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असो मान मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असो मान. पळय ज्या वेळार आमी चलता ना त्या वेळार आमकां खबर नासता आमकां कितें मेवतलें. तरी आमी चलत आसता. पूण ज्या वेळार आमकां सजमता अरे हें म्हाका मेवतलें जाल्यार आमी कितें करता?
पळयात बाबा, तुमच्या जिवितान बाबा केन्ना ना मनशांचो मान सोदिनाकात केन्नाच सोदिनाका. कित्याक जाणा बाबा, कितलोय तुमी जर मनशां सांगाताक चल्ल्यात ना, ती तुमकां हर्ट करतली बाबा. कित्याक ती मनशां आसात, ती तुमकां दूख दितली, ती तुमच्या आत्म्यांक घाये घालतली, ती तुमकां निराश करतली. आयकात बाबा, पळयतात मग कितें सांगता, खंयचोच मनीस परफेक्ट ना आसा तुका परफेक्ट करूंक. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुजे भितर आसा तो तुका परफेक्ट करता दुसऱ्याक परफेक्ट करूंक. आमेन. हालेलुया. सजमोन घ्या, तुजे भितर आसा. हांव आयज जें सांगता तें पवित्र आत्मे विशीं सांगता. हांव आयज जो दुसऱ्यांका देव दिता तो पवित्र आत्मेचें सांगता. आयज हांव जे दुसऱ्यांका वर्ड ऑफ गॉड दिता ते पवित्र आत्मेचें सांगता. हांव तुमचे भितर आसलेल्या शक्तीक तुमकां अनुभव करूंक सोदता. कित्याक तर तुमचे भितर कितली व्हडली शक्ती आसा ती. प्रेज द लॉर्ड. कितली व्हडली शक्ती आसा ती. पळय, केन्ना केन्ना आमी कितें करता जाणा बाबा, दिसभरान आमी कामान वयता, खंय वयता थंय वयता आनी निराश जाता, थकता. अरे कालचें लायफ आसलें तें सेम आजचें लायफ आसलें तशेंच फाल्यांचें लायफ. आमकां सजमाना ना आमी खंयच्या वाटेन वयता ते. दीस जाता, रात जाता, परतून आज दीस येयलो, रात येयली, परत फाल्यां दीस येतलो, रात येता. तूं चलता एका रोबोटिकल भाशेन. रोबोट कसो चलता तसो आमी चलता. पूण आमकां खबर ना आमी खंय वयता तें. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें कोणा विशीं घडटा, जेचे भितर देवाचो आत्मो ना तेचे विशीं हें घडटा. पूण जेचे भितर देवाचो आत्मा तो तसो ना चलना. तो म्हणटा आयचो दीस म्हाज्या पासत आसा, तो बेश्ट आसा, फाल्यांचो दीस नवो आसतलो. आनी कित्याक म्हजो देव संपूर्ण कायेन म्हजे भितर आसा. आमेन. कित्याक देवाचें वचन कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा, तेची कृपा दर एक दिसानय जाता. म्हटल्यार आयचो दीस फाल्यां ना, कित्याक तेची कृपा सदांच नाही आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे संवसारान देवान तुका दवरला, तुजे वरवीं दुसऱ्यांक मेळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आतां बाबा आमी न्हू सगळ्यांचे ना खोशयो जर सांबाळूंक गेल्या ना, आयकात बाबा, आमी ना सगळ्यांच्यो न्हू खोशयो सांबाळीत गेल्या ना, तुजी खोशी ना तूं निराशी करतले. प्रेज द लॉर्ड. आमी हेका सांबाळूंक वयता, तेका परफेक्ट करूंक वयता, हेका परफेक्ट करूंक वयता, तेका परफेक्ट करूंक वयता. ना, तुका दुसऱ्याक परफेक्ट करूंक जायना. कित्याक जाणा, तुज्या लेवलार येवंक जावो जाल्यार त्या मनशाक देवूच परफेक्ट करतलो. प्रेज द लॉर्ड. तुका त्या मनशाक परफेक्ट करूंक जायना. तुका मागीर तूं म्हणटालें की ब्रदर मागीर आमकां कितें करूंक जाता. येस, आमकां तेचे पासून प्रेयर करूंक जाता. जितले वगत आमी तेच्या वांगडा उलयतले तितले वगत आमी निराश जातले. पूण जितले वगत आमी प्रेयर करतले तेच्या पासून तितलो तो तुमच्या सांगाताक उलोवंक येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो एक रुल्स आसा बाबा, एक प्रेयरांतलो रुल्स आसा आनी ह्यो रूल आमकां खबर आसूंक जावो. प्रेयर म्हटल्यार कितें तें, ज्या वेळार तूं प्रेयरान आसताय, हर एक अधिकार देवान तुका दिल्यात. हर एका जागेचेर, हर एका तुज्या जिविताचेर देवान तुका अधिकार दिला. तुका केन्नाच तो अधिकार काडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणटा कितें, 1 John chapter 4:4 कितें म्हणटा, पयली जुवाचें पत्र 4 विसर 4 कितें म्हणटा, म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. कोणा भितर आसा? तुजे भितर आसा. तो खंयच्या वस्तून ना आसा, पूण तुजे भितर आसा. हांव कित्याक तुमकां सांगता, आमी जायते फावटी ना आमी निराश जाता. अरे म्हाज्या सांगाता कोण आसा. पळय देवाचें उतर आयज कितें म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार आनी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार, जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक आसा. फिनिश. काबार. जंय तूं आसाय थंय देव आसा. आतां तुका कोण जावं, जर देव जर तुज्या सांगाताक आसा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, तर तुजे विरुद्धाक कोण रावतलो बाबा, कोण रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. सजमात बाबा, सजमात. ह्या लायफान ना हर एक मनीस तुमकां दुखयतलो, पूण देवाचें उतर जर तुमचे भितर आसलें जाल्यार तेचो इफेक्ट जावचो ना. मात्र हें पॉयजन आसा आनी तें तुमकां डॅमेज करतले तुमच्या जिविताक. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक दिसभरान अश्यो जायत्यो वस्तू जातात आमच्या दिसभरान. कित्याक तर कोण तरी मनीस आमकां हर्ट करता, कोण तरी मनीस आमकां दूख दिता, कोण तरी मनीस आमकां घाये घालता. आनी जर तुजे भितर पवित्र आत्म्याचें रास ना आनी पवित्र आत्म्याचें मटेरियल ना, तर तूं निराश जातलें. कित्याक जाणा, बायबल सांगता प्रोब्स मध्ये
हे जे उतरां आसा ना, ह्या उतरां वरवीं जायत्या जाणांचो संवसार नाश जाला. ह्या उतरां वरवीं जायतीं जाणां डॅमेज जाल्यात. ह्या उतरां वरवीं जायतीं जाणां कोणाच्या वाटेक पावल्यात. प्रेज द लॉर्ड. सो ही उतरां तुका इफेक्ट करतली, जावं कामार, जावं हेचेर, जावं तेचेर, खंय घरान पासून दुसऱ्यांचे. अख्ख्या दिसभरान ना, तुमी कामार जरी बरे जाल्या उपरांत घरान येयल्या उपरांत घरान निराश जातले. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्म्याची सक्ती ना. पवित्र आत्म्याक जितके आमी वाडयतले, आमच्या फर्स्ट 3 स्टेप करूंक सांगले तुमकां. म्हाज्या भुरग्यांक हांव 3 स्टेप करूंक सांगता. फर्स्ट स्टेप टंग्स प्रेयर, सेकंड स्टेप वर्ड ऑफ गॉड, थर्ड स्टेप वर्शीप. 3 स्टेप केल्यात ना, कोणूय तुमकां कितें म्हणो. कितें जाता ना, एक्चुली हांवें पळयलां जाल्यार म्हज्या लायफान, ज्या वेळार तुमकां एकटे पळय, ते संवसार ना केन्नाय मतीन धरात, तुमकां एकटो सोडूचो प्रयत्न करता. संवसार न्हू एकटो सोडूचो प्रयत्न करता. कित्याक तेका जाणा तूं ह्या संवसाराचो न्हय तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्तान ते डिक्लेअर केलें न्हू, तूं ह्या संवसाराचें न्हू. सो तो तुका एकटो सोडूच हें करता. पूण पळय, ज्या वेळार पवित्र आत्म्याची सक्ती आसता न्हू, त्या वेळार तो एकटो सोडूचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुका कोणें कितें म्हणो, तुजी स्टेप, तुजी न्हू एक ताकद इतली वाडोवंक जाय. कोणें म्हाका कितें उलोवंक वा नाका उलोवंक, म्हाका कांय फरक पडना. म्हजो देव आसा. आमेन. ज्या वेळार तुमी ह्या लेवलार येवन पावतल्यात न्हू, त्या वेळार तुमकां कोणूय कितें म्हणो, ओके सोड. कित्याक जाणा, हें खूब इम्पॉर्टंट आनी सदांच मतीन धरा. इफेक्ट करतली तुमची लागींची मनशां आसतली. तुमकां त्रास दितली तुमची लागींची मनशां, तुमकां दुखयतली तुमची लागींची मनशां आसतली. प्रेज द लॉर्ड. पूण सदांच मतीन धरा, तुमचो मोग करतलो पासून तुमच्या काळजाचो, तुमच्या मोगाचो आसा. आमेन. तेच्या परस तो व्हडचो आसा. तेच्या पासत जिवीत जियात, मनशा पासत जिवीत जिया नाका. तेच्या पासत जिवीत जियेल्यात न्हू, मनशांक विसारतल्यात आनी देवाक धारतल्यात. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुजे कृपे पासून, तुजी कृपा दिसान दीस नवी जाता. तुजी कृपे भाशेन कृपा ना, तुजी सक्ते भाशेन सक्ती ना. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता, देखून तो तुमच्या वांगडा उलयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.